गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. हाय. सो भायर सरला आमी वचपाक डॉक्टराकडे. काल आमी ते सोनोग्राफी केल्ल्यानी डॉक्टरान आयज घेवन यो म्हटला. एक्चुअली डॉक्टरूच करता केन्नाय सोनोग्राफी बी, पण काल न्ही डॉक्टरान आमकां ते सरदेसाय थंय करून यो म्हटले कित्याक बेबीचे वेट पळोवपाक. सो आनी आयज आमकां डॉक्टर सांगतलो डेट केन्ना कशें कितें करपाचें, केन्ना एडमीट जावपाचें. पण तुमकां हांव डेट सांगचें ना, तुमकां सरप्रायज. सो दितलो आमकां डेट, ते प्रमाणे आमी डेट डिसायड करतले. ओके, सो पळोवया रिपोर्ट पळोवन डॉक्टर आयज कितें म्हणटा पळोवया. ओके, सो भायर सरला आमी. चला, सो जालें आमचें. डॉक्टरान दिला आमकां एक डेट, त्या दिसाक एडमीट जावंक जाय. आतां तुमी म्हाका डेट बी विचारनाका आतां केन्ना तें. हय, ओके. सो आनी जस्ट थोडे दीस उरला एडमीट जा म्हटला. ओके, आतां वयता आमी डेल्फिनोजान. मम्मीक न्ही मातशी, मम्मी बरी ना मातशी, तिका न्ही बॅक पेन सुरू जाला. ती आनी टेन्शन घेतला. ती म्हणटा आतां डिलिव्हरी टायमारूच आपल्या हें बॅक पेन सुरू जालें खंय. इतली काय नासलेलें तिका, एक 3-4 दीस जाले ताका बॅक पेन करता. सो तिची मेडिसीन, मागीर बीपीची टॅबलेट बी आहा तिचे, सगळी मेडिसीन हाडून दिवया म्हटलें तिका, मागीर आनी जावचें ना न्ही. सो वयता आमी डेल्फिनोजान, सगळी मेडिसीन बी घेता आनी थोडेशे कांदे टोमॅटो बी घेवंक जाय म्हाका. ओके, सो मागीर आनी परत भायर येवचें ना जालें. ओके, सो डॉक्टरान म्हटलां ऋतुकाक सगळे टॉयज बीन रेडी करून दवर म्हटला. न्हू रे? आं, तूं आतां व्हडलो जालो, तूं आनी कितें टॉयजां खेळटा खंय? डॉक्टर म्हणटा. डॉक्टर आमचे व्हिडिओ पयले खंय. ती नर्स आसलेली पळय, नर्सीक खंय कोणे तरी ताका व्हिडिओ धाडले खंय नर्सीक, म्हणजे तूं व्हिडिओर आसा म्हणून. डॉक्टराकूय कोणे तरी धाडले खंय, डॉक्टराक कोण व्हिडिओ धाडले खंय, म्हणजे व्हिडिओ खंय खंय पावता आमचे पळय. ती पळोवन सामकी हे जाली. तिका खबर नासलेलें हांव ब्लॉगर आहा म्हणून, कोण नर्सीक. डॉक्टराक खबर आहा व्हिडिओज बीन करता म्हणून. ओके, सो जालें. नाका रे हांव यो लागीं आसलें तरी आमकां मातशें पयस दिसता न्हू ना. जस्ट लागीं आमच्या फ्लॅटाच्या फाटल्यान आहा. थंय रस्तो बंद केला, एक राउंड मारून येवचें पडलें आमकां. तूं कितें सांगू, परवरीची कितें हालत जाला. बरो एक पावस पडोंक जाय पळय, सगळें ते धूळ आनी माती व्हांवून वचोंक जाय, इतलें हें जालां परवरी. ओके, चला हांव वयता डेल्फिनोजान. पुरो. सो जस्ट पावले हांव घरा. सामान बीन कांय काडूंक ना, तशें दवरला. सो स्क्विड्स चिली करता पळय, हाडलेले स्क्विड्स. सो मटन चिली करता. मम्मी जस्ट सुंगटाचें न्ही सुका केला आनी आतां फ्रिजीन की नुस्तें बिस्तें दवरना. म्हटलें कितें आहा तें नुस्तें खावया, करून खावया. सो मम्मीन हांगा हें केलां, बारीक सुंगटां आसलेलें न्ही, सुका केला, म्हणजे मातशें पातळ आसा आनी तोर घातला, कच्चा तोर. आनी रा रे मस्त वाजून तूं वच रे. ओके, आनी कालचे सुंगटाचे पुलाव थोडेशे आसा, शीत केला. म्हटलें चिली करया आनी सगळें नुस्तें फ्रिजीन कांय ना, खाली आसा. सामान बी तशें पडला, तशें दवरला. स्क्विड्स बरे फ्रेश आसलेले पळय. ऑलरेडी तुमकां हांव शेअर केला स्क्विड्स चिली. कॅप्सिकम बी घालून बिगिनर करता. टायम जालो 1:30 जालें म्हाका, पुरो जालें कारण जेवतानी पट्टाक जाला म्हाका, अशें जाला. ओके, सो आयज कांदे न्ही बरे सवाय मेळ्ळ्या, 25 रुपये ना गुड आनी बरें खाता. कितें तुमकां मागीर तशें दवरलें. म्हटलें पयलीं जेवण रेडी करया म्हटलें. आनी जस्ट आमी येताले न्ही हायवेचेर, खंय खबर आहा, हायवेचेर न्ही इतलो दादलो न्ही जामून घेवन बसलेलो. हायवेचेर बसला, हायवे गाडी रावंक मेळना न्ही. म्हाका तें घेवंकूय दिसलें. मागीर आमी डेल्फिनोजान गेले, पॅकेट करून दवरलेलें. पण तें मातशें म्हारग पडलें म्हाका. पूण शिवनाथान घेतलें. शिवनाथ न्ही आयकना. हे पळय, हें पॅकेट 100 रुपया. पण जामून न्ही सामकें फ्रेश आहा, एक सुद्दां अशें मोव जालेलें ना. हांवें म्हटलें शिवनाथ घेवया म्हटलें, 2 घेतले. बरें एक्चुली खाल्यार. आमकां आनी असलें खंय मेळटा, हय का न्ही, आमकां पयशे दिवनूच घेवंक जाय. मागीर कितलें म्हारग आसूं, वर्सान एकदां मेळटा. 2 घेतले, सो मागीर खावया. ओके, तर हांव करून घेता, मागीर मेळटा तुमकां. ओके, मागीर सामान बी काडून दवरूंक जाय म्हाका. चला. सो हांगासर न्ही हे पळयात स्क्विड्स चिली रेडी. मातशें हें ड्राय जावंक जाय, मातशें कमी स्पायसी केलां हांवें ऋतुका लागून. ओके, तो हें जाल्लें आसा. आनी निनश्काचे जस्ट उरलेले 2 मँगोज आयज कट केले हांवें, जालें. पण एक सुद्दां मँगोज पिड्ड्यार जावंक ना. आनी काडून दवरला हांवें सामान. यो रे दवर रे कांदे बिने सगळें व्हरून. ऋत्वीक रवो हांवें चड हाडला कित्याक मागीर डिलिव्हर जाली न्ही. रव्याचे कितें करताले ते रव्याचे पोरेज.
पातळ दिवचे पडटा न्ही रव्याचे मागीर नाशणे आसा पण रवा हांवें हाडला 3 पॅकेट. पण नाशण्याचे करतात एका घावो पेकपाक. नाशणे आहा मगे भरपूर. सो रवा हांवें चड हाडला. गोड घालून पातळ केलें न्ही पिवपाक बरें. आनी ब्रिंजॉल खावशी जालें म्हाका. सो सॉरी वांगी ब्रिंजॉलूच घे. वांगी म्हाका खावशी जाल्या. मागीर बरें पळोवया फाल्यां परवा भाजी करपाची. हें नाका कितें घेतला रे ते बारीकशे ओरियो बिस्कीट. म्हाका सांगूच ना घेताना. हे पळय हे धाकटेशे ओरियो. हें बरें कळटा ताका घेवपाक. कांदे बरे आसले 25 रुपया. पळय हाडले हांवें चडूच. सो मागीर आनी वचूंक मेळचें ना खंय शॉपिंग करपाक बीन ग्रोसरी बी हाडपाक. टोमॅटो बरें ना लांब सारकें हाडलें हांवें कितें करूं. तर आमी जेयता मागीर एका एक ड्रिंक पिवंक जाय कर कुकुंबर ड्रिंक. थंय हाडून दवरलेलें हांवें काल करूंक जाय म्हणून. कुकुंबर ड्रिंक सांजचें करता हांव. ओके जेयता मातशें रेस्ट घेता मागीर तुमकां डायरेक्टली हांव सांजचें मेळटा. ओके चला आयज तुमकां एक बरेंशें एक ड्रिंक तुमकां हांव शेअर करता. कुकुंबर ड्रिंक फाटीं हाडून दवरलेलें हांवें सगळें करपाक टायम लागना. सो आयज तुमकां दाखयता. ती खूब इजी आसा रोखडें जाता. ओके चला. तर हांगासर न्ही मिक्सी जारान न्ही हांवें न्ही 2 कुकुंबर कट करून घेतला. हें पळयात कुकुंबर आनी भायलें न्ही स्कीन काडून घेवपाचें. हांवें 2 घेतला कुकुंबर. सो आतां हितून घालता हांव थोडेशें पुदिना घालता. हें पळय इतलें. सो आतां घालता एक लिंबूचो रोस. सो एक लिंबूचो रोस हांव हें घालता. तर जस्ट थोडेशें हांव मीठ घालता. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर म्हणजे कोथमिरीचो पिठो. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून जिरा पावडर. सो आतां घालता हांव 1/3 कप शुगर घालता. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून चाट मसाला. सो लास्ट हांव घालता एक 1 कप उदक घालता. आनी हें न्ही आमकां बरें वांटून घेवंक जाय. सो हांगासर बावल घेतला आनी हांगा चाळणी घेतला. आतां ते वाटलेलें न्ही आमकां चाळून घेवंक जाय. चमच्यान ताका अशें बरें हें करात. सो हें पळय जाल्लें आसा हें उडोवपाचें. सो हांगासर न्ही हांवें एक ग्लास जार घेतला. आतां तितून घालता हांव थोडेशें आयस क्यूब. सो आतां न्ही थोडेशें हांव पुदिना कट करून घालता. जस्ट थोडेशें. आनी आमी जे प्युरी केला न्ही कुकुंबर प्युरी ते घालता हांव. बस इतलें घालतलें हांव. सो आतां घालता हांव सोडा. सो हेका न्ही अशें बरें मिक्स करून घेयात. सो हांगासर न्ही एक कुकुंबर स्लायस घालता हांगा. सो हांगासर न्ही हें पळयात कुकुंबर ड्रिंक रेडी. ट्राय करा तुमी खूब बरें लागता हें पिवपाक. ओके सो हें पळयात ड्रिंक मम्मीक दिला. हेणें न्ही हांवें तें हाडून न्ही खूब दीस जाले सोडा. म्हाका दिसता हेणें तें ओपन केलें दिसता. गॅसूच ना गॅस सगळें गेलें आनी हांवें तें पळोवंकूच ना. तशें फ्रिजीन दवरलेलें. आमचो न्ही खूब काम करता. फ्रीज ओपन करता की करत आसता. हांव म्हणटा वयले म्हणजे बक्कल कशें ओपन जालें पळय जाल्यार ताणें ओपन केलें दिसता केन्ना तरी आनी तरी गॅस सगळें गेलें. पण ट्राय करा तुमी खूब बरें लागता. हय खूब बरें लागता. एक ट्राय करपाचें आनी खूब अशे रेसिपीज बीन आहा तुमकां दाखोवपाचें. आतां जावचें ना पळोवया मागीर केन्ना तरी. ओके सो हें पिता मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके चला. सो आतां आयलां हांव व्लॉग एंड घेवपाक आनी कुकुंबर ड्रिंक तुमी ट्राय करात. ओके सो पयर न्ही शिव गेल्लो बँकेन. थंयसर न्ही आमचें एक यूट्यूब फॅमिली मेवळें. ताचें नांव आसा तिमी आसता सालिगांव. तिमी सालिगांव रावता. ताचें नांव आसा गॅब्रियल आनी मर्लीन. ओके तशें म्हाकाय मेळालें खंय. एक फोटो काडला तर तुमकां जस्ट शेअर करता. ओके सो हॅप्पी जालो विश्वनाथ तिमी जावन येयले खंय उलोवपाक. आनी ताजो हजबंड तो फोटो काडले पळय तो आमचो विडियोज बीन पळयता खंय. सो थँक्यू तुमी मेवळे. ओके आनी
आजच्या व्लॉगान तुम्ही पयलें आसतलें डॉक्टरान आमकां दिला डेट त्या डेटीक हांव एडमीट जातलें आनी प्लीज डेट बी तुमी विचारनाका केन्ना तें तुमकां सरप्रायज आनी जस्ट थोडे दीस उरला ताका लागून ओके त्या दिसा हांव एडमीट जातलें ओके पळया कशें कितें जाता तें आनी जाता तितलें आमी शूट करपाक ट्राय करतले हॉस्पिटलान कित्याक सगळें शिवणातल्यानच करूंक जाय प्लस ताका तेजें कामूय पळोवंक जाय आनी हॉस्पिटलान दोनूय ताका पळोवचें पडटलें सो जाता तितलें आमी विडियोज बीन कॅप्चर करतले आनी हांव तुमच्या मुखार हाडटलें आतां एडिटींग करपाचें काम फक्त म्हाजें कित्याक शिवणाताक विडियो एडिटींग करपाक कळना तेणें केन्ना करूंक ना एडिटींग कित्याक हांवूच करता न्ही सो जाता तितले विडियो येतले बेगिना येतले अशें सांगूंक शकना म्हणजे लेट येतलो विडियोज कळ्ळें तुमकां न्ही कित्याक जशें म्हाजें सिच्युएशन आहा ते प्रमाणे सो एडिटींग हांव करतलें जशें जाता इतले विडियो शूट करतलो शिवनात आनी एडिटींग हांवेनच करूंक जाय आनी कोणाक एडिटींग करपाक कळना सो जाता तितले बेगिना तुमकां विडियो हाडटलें हांव ओके फक्त ब्लेसिंग दियात बरे भशेन जावं म्हूण सगळें ओके भंय दिसता खरेंच खूब भंय दिसता आनी तुमी म्हणटली तुजी कितें फर्स्ट प्रेग्नन्सी न्ही इतलें भिवपाक ना तशें नासता फर्स्ट आसूं सेकेंड आसूं फर्स्ट हेचे टायमार इतले म्हाका त्रास बीन जावंक नासलेले पण दीस टायम कशें कितें जातलें काय खबर ना न्ही सो ताका लागून सो एक वाटेन भंय आसताच एक वाटेन बरे भशेन डिलिव्हरी जालें न्ही तेन्ना तूं सुटलें अशें म्हणपाचें ओके सो म्हाका प्रे करा इतलेंच हांव तुमकां मागता आनी कांयच मेळ मागना ओके सो आयज न्ही बड्डे बीन आसा तांकां हांव वीश करता सो सोमतें आतांच तुमकां वीश करता हांव तर नाव आसा सिद्धेश विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे सिद्धेश आनी एक बड्डे आसा ट्विन्स नांव बीन चुकता जाल्यार हांव सॉरी कित्याक हें नांव म्हाका न्ही सामकी डिफरंट न्यू आसा ताका लागून सो कायस एंड कॅलम विशिंग यू हॅपी बड्डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस देवान तुमचें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे कायस एंड कॅलम कायस आनी कॅलम तांच्यांनी म्हाका म्हणजे रिक्वेस्ट केलेली की हॅपी बड्डे सॉंग सिंग कर म्हणटा चिकाक हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डियर कायस कायस कॅलम कॅलम आणि सिद्धेश सिद्धेश चला हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे and many blessings to you may God make all things come happy birthday ओके चला आणि काय ना ऋत्विक हाय डॉक्टरान सांगला ऋत्विका खंय टॉयज बीन काढून दवर म्हणून टॉयज आहा एवढे असा खंय आसा कुठे बुट्टीन आसा काढून दवर खंय डॉक्टर म्हणपा टॉयज बी सगळे काढून दवर खंय आता पप्पाने आणला स्विमिंग पूलाची कॅप कॅप हाडला रेड वन फर्स्ट वन कॅप आहा पळय ताका तेणें चावून न्ही बुराक काडला आनी ते बुरकांतल्यान उदक वता तकलेर असलं काम करता आतां हेय चाव तूं पप्पा हाडटलो न्यू तुका सो पप्पान ताका आतां न्यू हाडला कॅप ओके चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर हय म्हण रे बाय